कोलवा मंगूल वाठारांत मंगळारा गँग वॉर जाल्लो। हातूंत एका गँगान दोगां तरणाट्यांचेर कोयतो, दांडो आनी तरसादीन खुंच्यो हल्लो तशेंच फारपेट केल्ली। ह्या प्रकरणात पुलिशेन आतां मेरेन 10 जाण दुबावितांक अटक केल्या। फातोर्डा पुलिशेन 9 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार पर्वरे पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या। फातोर्डा पुलिशेन अटक केल्लो दुबावीत सुनील बिलावर हो 9वो दुबावीत जावन आसा। ताका रिमांडा खातीर न्यायालयात हजर करतले। ह्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत आरोपी अक्षय तलवार आणि राहुल तलवार हे अजूनय फरार आसा अशी पुलिसांनी माहिती दिल्या। मंगळारा सकाळ फुडें कोलवा मंगूल रोडाचेर मंगूल हांगा 3 युवकांचेर अज्ञात एक गँगान हल्लो केलो आनी हो हल्लो सकाळीं 2:30 सुमार जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे रफीक आनी युकेश हे 2 जाण ह्या हल्ल्या भितर गंभीर रित्या जखमी जाले। युकेश हाजी 2 बोटां कापिल्लीं अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा। ताजे नंतर पुलिसांनी ह्या फूल घटनेचो पंचनामो केलो। तांणी आपली चक्र गुणावपाक स्टार्ट केली, तपासाची गती वाडयली, वेगवेगळी टिमी फॉर्म केल्यो। सालसेतीतले कंप्लीट STPOचे जे PI जे आसात तांकां सगळ्यांची टिमी फॉर्म केल्यो आनीक हातूंत भितर जवळ जवळ 8 एक्युजाची अरेस्ट केली। ताजे नंतर तांकां कोर्टा मुखार दवरले आनी कोर्टान तांकां 5 दिसांचो पुलीस कस्टडी रिमांड दिलो आसा। हाजी जी फुडली सुनावणी आसा ती सोमाराक जातली आनी काल राती फातोर्डा पुलिसांनी 9वो आरोपी आसा ताका अटक केली आसा। मुख्य म्हणजे ह्या हातूंत भितर 5 जाणांचेर लुकआउट नोटीस काडिल्ली। तातूंतले 2 आरोपी आसात जे मुख्य आरोपी आसात, अक्षय आनीक राहुल हे 2 जाण तलवार हे 2 जाण एब्सकॉन्डिंग आसात आनीक गन आनीक बाकीची जी वेपनां वापरिल्लीं कोयतो, बॉटल जावं कुराड ह्यो अजून रिकवरी पुलिसांक करपाक शक्य जालें ना। तशेंच ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या 10व्या दुबावीत आरोपीक पर्वरे पुलिशेन अटक केल्या। दुबावीत जॉयस्टन फर्नांडीस ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक पर्वरे पुलिशेन नेरुलच्यान ताब्यात घेतलो। तशेंच हल्लो करपाक वापरलेली बलेनो कार ताचे कडल्यान जप्त केल्या। फातोडेक जे 2 विक्टीम आशिल्ले तेंचेर काही गँग जी आशिल्ली तेंच्यांनी गन शूट अटॅक केल्लो आनी हे जे विक्टीम आशिल्ले हेंचो उपचार GMC चालू आशिल्लो। ह्या गन शूट अटॅकान फातोर्डा पुलिसांनी आतां मेरेन 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी एक लेटस्ट अपडेट म्हटल्यार पर्वरी पुलिसांक एक लीड मेळिल्ली की ह्या ज्या गन शूट अटॅकान एक 10वो जो अक्यूज आसा हो नेरुल हांगासर आसा। ही खबर जेन्ना पर्वरी पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी एक स्पेशल टीम गेली आनी नेरुल ह्या गांवांत जो अक्यूज आसा जॉयस्टन फर्नांडीस हो 20 वर्साचो भुरगो हाका नेरुल ह्या गांवांतल्यान डिटेन करून सद्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर हाडून दवरलेले आसा। काही वेळातच फातोर्डा पुलीस जे आसा हे हांगासर येतले आनी जो अक्यूज आसा हेची कस्टडी घेतली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।